ही कविता जाताना म्हाका एक परतून सांग जाय पडटा बाय नूतन कोंकणी वावर जायतो आसा कवी जावन लेखकी जावन पुस्तक विमर्शकी आनी हेर तिच्यो कविता इस्कोलाच्या पाठपुस्तकांनी शिकयतात. हेर भासांच्या कवी सांगता कवी गोश्टींनी भारताच्या विविध शहरांनी तिने भाग घेतून आपल्यो कविता सादर केल्यात. तुम्ही हेर भाशेंच्या कवितेचो तर्जुमो तुम्ही केला. आकाशवाणीचेर उलोवपा कार्य तुम्ही सादर केल्यात. कवितेक लागती सभा सेमिनार शिबिरां संपोजियम आनी इतर कामां सलां तुम्ही आसा केल्यात. कोंकणी वावरकरच्या सभार संघटनांनी हुद्देदार जावन समिती सांदो जावन तुम्ही निरंतर वावर केला. सभार साहित्याक लागती पुस्तकांचे खबरेपत्रांचे संपादन तुम्ही केला आणि त्या सर्वाची परिचय करूंक हो दीस पावसो ना. आणि ताचे सांगाता तुम्ही बँकांत वावर करतात बँकांत आणि घर सांबाळतात. आणि म्हाका कळना स्पीचलेस म्हणटा तशें की ह्या सगळें करूंक तुमकां कशें साध्य जालें. तुमच्यान हें कशें साध्य जालें की असलो मोठो वावर करूंक आणि तेही हसत हसत. हांव तो म्हाजे कडल्यान खूब मोठो वावर जालो असं म्हणना आनीकूय वावर जावपाचो आसा. जावन सगळ्यांची आशा. कितें म्हळ्यार नोकरी करूंकूच जाय न्ही सगळ्यांक. म्हणजे फॅमिली जातलेली आतां पयलीं बायलां नोकरी करनाशिल्ली आतां करूंक जाय. पूण म्हाका बँकाची नोकरी पळय मेळ्ळी ती म्हाका आवडूंक ना. खरेंच आवडूंक ना. पूण आतां काय ना आतां ती म्हणजे हांवें ती सोडली ना केन्नाच जाल्यार. हांवें पयलींच ती सोडपाचें आनी एक टिचर बी खंय जाल्लें जाल्यार बरें आसपाचें. खुबश्यो सुटयो मेळपाच्यो. कित्याक थंय तुका टिचरी म्हणटा म्हाका पेपर तपासचे पडटले. आमकां पेपर तपासचे पडटा पेपर काडचे पडटा खूब काम आसता. पूण हांव म्हणटा कितें की थंय बँकान लिटरेचरा कडेन कांयच संबंद ना. तुका तुजी तकली काडची पडटा आनी खणान दवरची पडटा आनी थंय काम करचें पडटा अशें. बँकाचें आनी लिटरेचर थंय ना. पूण फक्त म्हाका एक फायदो जालो म्हणजे हांवें एक हांव मेस्ता नोटी तरातराच्यो म्हणून एक कविता बरयल्ली कॅशर आसतना. मागीर हांवें जीण म्हजी रिणाची म्हणून बरयली. मागीर एक चिमणी म्हणून एक कविता बरयल्या. तशीच हांव बँकेन भितर सरता आनी बँकेन भायर सरता ती कविता हांवें बरयल्या. लॉग इन आउट म्हणून आसा जाल्यार वाचली जाल्यार एक बरी आसली. बँका वयर कविता बरयल्यो बरीच उणें. कशें तरी धापेत खर्शेत धावत ऑफिसान पावता आनी कदेलार घालून घेता. कशें तरी धापेत खर्शेत धावत ऑफिसान पावता आनी कदेलार घालून घेता. एक सुस्काड सोडून सगळ्यान पयलीं कॉम्प्युटराचेर लॉगीन करता. भायर सगळे कस्टमर बसल्या तांच्यो नदरो म्हजेर. पीसीचेर म्हज्या आवडीचे कितलेशे स्क्रीन सेव करून दवरल्या. डॅस्कटॉपार घालपा खातीर आसूं एक स्क्रीन आसा तो आसा वर्साचे वर्सां. हांव मनांतल्या मनान फडफडटा. ऑफिसान आयलें तरी हें काम उरलें तें काम विसरलें अशें तकलेन चालूच आसता. सकाळीं सुचिल्ली 2 वळीची कविता म्हज्या काळजाच्या जनेलाचेर चिमणेवरी टक टक करीत आसता. मॅडम मुझे गांव में पैसा भेजना है. एक खाड वाडिल्लो बारीकसो बिहारी मनीस म्हज्या मुखार उबो आसता. हांव भानार येता आनी म्हजी तकलीच काडून मेजाच्या खणान दवरता. एंटर पोस्ट व्हेरीफाय दीसभर चालूच आसता आनी हांव मशीन कशें. पयलीं घड्याळ टीक 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 चलताली. हालीं ती बी धांवपाक लागल्या. मदींच सर्वर डावन जाता. सगळेच वेव्हार ठप्प. एक स्मशान शांतता कशी बँकेन पसरता. आंकड्याची वजाबेरीज एका खिणान थांबता. इतल्यान 2 जाता. जेवणाचो डबो उगडटा. करपल्ली भाजी आनी खिणान म्हाका याद जाता म्हज्या रांदचे कुडींतल्या जनेला वयली चिमणी. म्हाका हांसूंक येता. कंप्युटराचेर मॅसेज येता सर्वर अप. मेजार वॉचरांची रास आनी हांव कामान गुल्ल. सूर्य धारेक वता आनी सुर्यावरी हांवूय लॉग आवट जाता आनी घरचे दिकेन धांवता. घरांत पावना बरोबर दारांतलीं पत्रां आमंत्रणां मेजा वयलो पेपर पर्शींतलो मोबायल रांदचे कुडींतलो गॅस. कालूच प्रकाशीत जाल्लें म्हज्या इश्टिणीचे कवितेचें नवें ताल्ल पुस्तक आनी च्याची वाट पळोवपी म्हजो घोव. सगळीं जाणां म्हजी वाट पळयत आसतात.
जनेला वयल्या चिमणेची टकटक इतल्यान बंद जाल्ली आसता. जनेला वयल्या चिमणेची टकटक इतल्यान बंद जाल्ली आसता. घडये ती उडूनय गेल्या आसूं येता. आनी हांव परतून एकदां म्हज्या रांदचे कुडीन लॉगीन करता. परतून एकदां म्हज्या रांदचे कुडीन लॉगीन करता. त्या कवितेन सगळें आयलें. सगळें आयलें हय. पूण परत वाचूंक जाय म्हाका. तुमी तुमचो वावर मोठो आसा हांव जाणा, कित्याक तुमी मागीर आनी दोगांक कवयित्री सांगता मेळून त्रिवेणी म्हणलं एक नांवा खाल तुमी सबार कडेन कवितेचो एक प्रसार म्हणल्यार बरी करता आयल्यात. कविता वाचन केलें, मंगळुरूय जाला वय. हांव म्हाका ते पावलो ना, इल्लो पावलो पूण सगळोच पावलो ना. म्हणटच एक खूब बरेंच काम एका स्त्रियेन करचें तुमी केलां आनी तातूंत तुमकां कसलो एक संतोष मेळ्ळा, संतृप्ती म्हणटा आमी. हय, म्हजे इश्टीण नयना आडारकर आनी माया खरंगटे दोगांय कवयित्री. आनी आमी एकदां अशेंच एका संमेलनाक, साहित्य संमेलन मंगळूर जमिल्लें आमी एक 10 वर्सां पयलीं. तेन्ना आमी थारायलें की आमी एकटी अशी कविता वाचता न्ही, आमी तिगाय जाणां अशीच एक प्रोग्राम आमी फिक्स करुया वराचो, सगळ्यो कविता पाठ करुया आनी अशें आमचें साहित्य संमेलनाक आमचें ठरलें. आनी मागीर आमी विसरलीं. मागीर 6 म्हयन्यांनी आमी म्हणिल्लें मुगो करुया, सगळीं जाणां बिजी न्ही. पूण मागीर आमी 6 म्हयन्यांनी मेळ्ळीं, परत बसलीं, 4-5 मिटींग घेतल्यो आनी आमी एक त्रिवेणी म्हणून कविताचो प्रोग्राम केलो. आनी म्हाका सांगपाक खोस भोगता की आमी तो सगळ्या गोंयच्या सगळ्या कॉलेजींनी केलो. त्या शिवाय आमी तो विलेजींनी केलो, जंय खेड्यांनी. कित्याक थोड्यो कविता आमच्यो आसा ज्यो तांचे मेरेन पावूं जाय, तांचेर परिणाम जावं जाय. म्हणजे आमचो अशें दिसलें आमकां की कविता छापली, पुस्तक छापलें, कोण घेवन वाचना. पयले दिसा नवें पुस्तक आयलें की त्या दिसा वाचता, मागीर काडून त्या आरमारीनूच उरता. आनी अश्यो कविता सादर केल्यो की त्यो लोकां मेरेन पावता. आनी आमचे वेगवेगळे अशे विशयांचेर आमी त्यो कविता. आनी तांकां आमकां जेन्ना खेड्यांत एका बायलेन म्हाका सांगलें म्हणजे यो दिसा भर पोटा कविता आसा, हांवें म्हणा की निमाणें सुकी सुंगटां. ती म्हणपाक ना 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 तुजें चुकलें, निमाणें कडवण म्हणपाचें तुवें म्हणपा लागलें. जागरूक जाले. हय, म्हणटकच ते म्हाका तिजी पळय पावती ती एक बायल खेड्यांतली विलेजींतली येवन तिणें म्हाका सांगलें, तें म्हाका खूब समाधान भोगलें. म्हणटच तुमी शहरा भितर मात न्हय, जशें भायर तुमी गेल्यात, मुंबय गेल्या, मंगळूर गेल्या, 50 प्रोग्राम आमी कवितेचे केल्या. 50 आणि ते हे सगळ्याच्या मध्ये. आणि तुम्ही मंगळुराक किती पावल्यात? आणि तुमकां एक सांग जाय, आमी त्या अशें आमी आमचें मानधन आमकां 5,000 जाय 2,000 अशें आमी कांयच दवरुना. अजून पर्यंत आमी कांय दवरुना. आमी सांगतालीं आमी प्रोग्राम करूंक येता, तुमकां दिसता तुमी कितें दिया, पूण आमचे थोडे आतां पळय प्रोफेशनल प्रोग्राम आसा ते अमके पयशे घेतात, म्हणून आमकां तो चड रिस्पॉन्स मेळ्ळो. ते दिताले आमकां, ना अशें न्ही, ट्रॅव्हलिंग बी दिताले. पूण आमकां गोंय कोंकणी अकादमीचे थोडे फायनान्स मेळ्ळे, तांणी कितें केलें 50 आनी आमी अशे प्रोग्राम केले. तुमकां लागून, तुमच्या त्रिवेणीक लागून खंडीत जावन आनी थोडे कवयित्री आनी थोडे कवी उदेतले. आतांचे म्हाका तशेंच दिसता की अशे आमी करता तशे प्रोग्राम सगळ्यांनी. बाकीचे पळय आमचे कवी आसा, बाबा बुरकार, मनोहर राय, तांच्यो कविता सिलेक्ट करून सगळ्यांनी असो प्रोग्राम, एक प्रेझेंटेशन सादरीकरणाचो 1 वराचो प्रोग्राम करचो की आमचे पळय कवी सगळे लोकां मुखार येतले. हांव सांगूंक आशिता की 1976 जेन्ना हांगासर साहित्य संमेलन चल्लें अखिल भारतीय कोंकणी, त्या वेळार बाकी बाब बोरकार आनी थोडे जाण कवी आयिल्ले. त्यो तांणी कविता वाचचें आयकून हांवें कविता बरोवचें धैर्य घेतलें. हांव कवी जालो म्हूण सांगिना, पूण कविता थोड्यो लिखल्यो, थोड्यो त्यो फायज जाल्यो आनी म्हाका खंडीत खूब आनंद भोगता की तांचो प्रभाव म्हजेर आसलो म्हणून. आतां तुमी सबार फावटी मंगळुराक आयल्यात. मंगळूरचे मेलविन बाबस सदावत कवी आसात, विल्सन आसा, अपुरबायेचे कवी आतां आसात हांगासर. एकलो कवी म्हणटा विल्सन, 1-2 वाक्यांनी कविता अशी आसूंक जाय की उलोवंक शिकच्या भुरग्यान कितें तरी सांगचें बरी आसूंक जाय. पूण तशें सगळें आसूंक नजो, थोडें आसूंक जाय की आमी समजूंक, आमी जावन समजा जाय वाचतल्यान म्हणून. आतां तुमी सबार जाणां हांगा पळयलां, तुमकां पसंदीचो
मंगळुरी कवी आसा जाल्यार कोण आनी तांची एक कविता तुमकां वाचूंक बेर घेतात गी? म्हजो म्हणजे खरो सगळ्यांत चाफरा बाब म्हजे आवडटा. वय सगळ्यांक हाड चेडवा बुडकुलो बुडकुलो लकय तळ्यांत तुजें म्हजें लगीन जालां कच्च्या मळ्यांत. तो तेन्नाच्यान म्हाका मंगळुरी कविता खूब आवडूंक लागली. ताका म्हणजे आमी 25 वर्सां पयलीं ही कविता आयकल्या आनी अजुनूय ती बरी आसा. आनी आतांचो म्हणजे चडशे आतां एक अंजुराचें पान वाचलां आनी मेलवीन बाबाचे प्रकृतीचो पास वाचला. मेलवीन बाबाच्यो सगळ्यो कविता म्हाका आवडटा आनी ताजी म्हाका वत आनी सावळेचेर एक कविता आसा ती हांव मुद्दम तुमकां वाचून दाखयतां. तुमच्या रिदमाचेर वाचा. ना आतां म्हाका मंगळुरी भाशेन वाचूंक येवची ना ती, पूण वता आनी संबंद. वतांनी सावळेक मान दिलो, वतांनी सावळेक अर्थ दिलो. वताक सुकून सावळेक सोदून रुखामुळान बसलो. रुखाची वळख केली, पानाची झळक जाली, फुलांची मुलाखत. वताक जळिल्ल्यांनी सावळी सोदीत जाय पडटा, तवळ संबंद आपशीच घडटा. वताक जळनासतना सावळी रचतले, वताक जळनासतना सावळी सोदतले, संबंद रचूंक पावनात. संबंद रचल्यारूय सावळेचो अर्थ समजनात. ऐका, संबंद रचल्यारूय सावळेचो अर्थ समजनात. असले संबंध वेगळ्या चारांनी अखेर जातात, लांब काळाक टिकना. ही मग मेलवीन बाबाची कविता. तांकां ताळयो जावच्यो त्यांच्या वता आनी संबंद ह्या कवितेक. आनी एक दोन सवालां म्हणजे आशा आसली सभी कांतावनी सवालां घेवची, पूण म्हाका दिसता आमकां वेळ पावना. पण एक जे आयले वार टॉलरन्स इनटॉलरन्स, आमी कवी जावन साहित्यकार जावन बरोवपी जावन ह्या विशयांत सबर जावन गेलें. एकल्याक एका विसारवादीक जोशी मारले, ताची खून केली. त्या वक्ता सबार जाणांनी. तुमी कितें म्हणटात? हांव जेन्ना हे टॉलरन्स इनटॉलरन्सचो इश्यू आयलो तेन्ना खरें म्हळ्यार ते तिगूय जाण कलबुर्गी आनी आमचे दाबोळकर आनी पानसरे हांचे जेन्ना खून जालो तेन्ना म्हाका खूब खूब वायट दिसलें, खूब मनाक लागलें. तेन्ना म्हाका कळ्ळें खरेंच इनटॉलरन्स केन्ना कितें जायत सांग नजो. केन्ना तूं एक नॉर्मल मनीस आसा, तूं जर कितें तुका लोकांक रुचना तें जर उलयता जाल्यार तुजेर गुळयो घेवच्यो पडटा अशें म्हाका दिसलें आनी इनटॉलरन्स जाला काय दिसलें. पूण मागीर म्हाका हळू ताचे मागीर एवॉर्ड रिटर्न केलें, हें केलें. साहित्यानी एवॉर्ड रिटर्न करप म्हाका मान्य, पण निशेध केलो. म्हणजे गोंयानूय सगळ्या साहित्य अकादमी लेखकांनी निशेध केलो. पूण मागीर म्हाका दिसलें ताका थोडो पॉलिटिकल कसो टर्न आयलो. आमीर खानान स्टेटमेंट केलो, हें केलें आनी तकच म्हाका दिसलें की तो एक वेळ पॉलिटिकलूय टर्न जावं येता टॉलरन्स इनटॉलरन्साचो. पूण तरी आसतना जें कितें जालें तें खूब वायट जालें अशें दिसता. आनी तुमी हें खरें म्हणून समजतात की असलें तें जाताना कवी जावन या बरोवपी जावन तुमी बरोवंकूच जाय म्हणलें तुमकां बघता की आमी आमच्या कवितेद्वारे या आमच्या लिखपाद्वारे आमी ताचें खंडन करूंक साध्य आसा. हय, आतां अखेर एक तुमकां हांव थोडोसो आमकां इल्लोसो वेळ मेळ्ळो आनी 1-2 वरां आसली जाल्यार आणकी तुमचे तोंड आमकां देणें मेळटें आसलें की तुमी तुमच्या जिणेंत भोगलां तें आमकां मेळटें आसलें. म्हणजे इतलीच आशा तुमकां देव जायतें दिवं आनी तुमी तें दुसऱ्यांक दितच रावा. वय, कित्याक म्हळ्यार आमी दिताना थंय जागो जाता. आमी बरयताना बरोवन जालें गेलें थंय जागो जालो आनी कितें बरोवंक साध्य आसा. कवी जावन लेखपी जावन देखून तुमचें जिवीत नंदन जावं, तुमचें सगळें बरें जावं म्हणून आमच्या सगळेच तांचे तर्फेन आमी ताळयो मारता. आनी तुमी कविता वाचली, तुमी कविता सादर केली. एक कविता तुमी गावन आमच्या मुखार दवरचें म्हजी आशा. गावन म्हणजे म्हाका थंडी जाल्या पण तरी सुद्दां पण व्हडना थंडीन ती तुमचो ताळो बरोच आयकात. पावस मनान पावस कानान टिपऱ्यो वाजयता, पावस पानान पावस रानान मोर नाचयता,
पावस मनान पावस कानान टिपऱ्यो वाजयता, पावस पानान पावस रानान मोर नाचयता, पावस माझ्या आंगणान ढोल बडयता, पावस माझ्या आंगणान ढोल बडयता, आणि पावस माझ्या कुळारा ढोल बडयता, पावस मनान पावस कानान टिपऱ्यो वाजयता, पावस पानान पावस रानान मोर नाचयता, फातोडेचो फातोडेचो पावस तुझी याद जागयता, फातोडेचो पावस तुझी याद जागयता, आणि चान्ने राती पावस मना मोगरी फुलयता, पावस मनान पावस कानान टिपऱ्यो वाजयता, पावस पानान पावस रानान मोर नाचयता, पावस नेटान पावस शेतान भात पिकयता, पावस नेटान पावस शेतान भात पिकयता, आणि डोंगर माथ्यार शेता मळे बिजा रुजयता, पावस मनान पावस कानान टिपऱ्यो वाजयता, पावस पानान पावस रानान मोर नाचयता, मोर नाचयता, मोर नाचयता. देव बरें करो नूतन बाय. सुमेस्तान देव बरें करो. परत एक पावटी नूतन बायक सर बरें मागता तुमच्या ताळयांचे बेसांव तिचो. देव बरें करूं. मानेस्ते नूतन आनी मानेस्ते डिसिके तुमकां कवित्राच्या तर्फेन एक यादिस्तिका दिवंक अध्यक्ष हांगासर पोणे आसा. ताज्या पयलीं हांवूय देव करूं म्हणटा कविता ट्रस्टाच्या सगळ्या वांगड्यांक आनी तुमकां सगळ्या रसिकांक. तुमी म्हजे 2-4 शब्द बरे भशेन आयकून घेतले, आनी म्हाका मंगळूर खूब आवडटा. केन्नाय आपयले जाल्यार हांव परत परत म्हणून तुमकांय बी तोच अनुभव आसतलो. कविता फेस्त म्हळ्यार सगळीं जाणां फुलता हांगा येवपाक, आनी खऱ्यांनीच हे बरो एक उपक्रम मेलवीन बाबान केला. ताका आमी सगळ्यांनी ताळयो मारून हे देवया. देव बरें करूं. म्हजी जिणी आनी म्हजी कविता ह्या विशयाचेर ह्या वर्साची परिसंवाद चलोवन व्हेल्ल्या दोगांय मानेस्तांक देव बरें करूं.